नमस्कार, दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। बेरेस्तारा जाली मंत्रिमंडळाची बसका, बसकेक 3 महत्वाचे निर्णय। सनबर्न आयोजकांक राती 10 उपरांत म्युझिक वाजोवपाक मनाय। जिल्लोधिकाऱ्यान उच्च न्यायालयात दाखल केलो कृती आराखडो। सनबर्न रातचे 12 मेरेन चलपाचे पर्यावरण मंत्र्याचे शिनाल। पर्यटन मंत्र्याची सावध भूमिका। काँग्रेसीचो सनबर्न करपाक विरोध। जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचे उक्तावण केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकी जातले। मुख्यमंत्र्यान दिली माहिती। ओल्ड गोवा दावजा रेल्वे ओव्हरब्रिजा खातीरची प्रक्रिया पुराय। जीएसआयडीसी बांदतले ओव्हरब्रिज। आमदार फळदेसायान दिली माहिती। जानेरान घालतले बुनियादी फातर। पणजे स्मार्ट सिटीचे काम जातले जून मेरेन पुराय, सांगता महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात। आता खबरो विस्तारांत। सनबर्न महोत्सवाचे सुवातेर आवाजाचे प्रदूषण जावचे न्ही हाचे खातीर उच्च न्यायालयान बेरेस्तारा महत्वाचो निवाडो दिलो। सनबर्न आयोजकांक राती 10 उपरांत म्युझिक वाजोवपाक मनाय केल्या। हे विशींचो कृती आराखडो बेरेस्तारा उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान न्यायालयात सादर केलो। महोत्सवाचे सुवातेर 3 उपसमित्यो आणि मध्यवर्ती प्रदूषण देखरेख उपसमिती तैनात करतले। उपसमितीत पुलीस उपनिरीक्षक, सर्कल इन्स्पेक्टर, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी हांचो आस्पाव आसतलो। जाल्यार मध्यवर्ती समितीत पुलीस निरीक्षक, मामलेदार, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो अभियंतो हांचो आस्पाव आसतलो अशें कृती आराखड्यात म्हटलां। एक्शन प्लॅन आसा तो हायकोर्टा कडेन प्रेजेंट केलो गव्हर्मेंटान आनी तातूंत कितल्योश्योच स्टेप्स कितले घेवपाच्यो आसा आनी थंय सायटीर कितें तयारी दवरल्या सरकारान दवरतले ह्या बाबतींत जो प्लॅन आसा तो हायकोर्टा कडेन सबमीट केल्लो आसा। त्या प्रमाणे थंय जे एट द वेन्यू ज्यो कमिटी आसतल्यो तातूंतल्यान एक कमिटी म्हणजे नॉयज पोल्युशन एनफोर्समेंट कमिटी म्हणून आसतली। देन देर वील बी अ कमिटी कॉल्ड एज सब कमिटी। ताज्या शिवाय एक सेंट्रल नॉयज पोल्युशन कंट्रोल कमिटी म्हणून आसतले। हातूंत एडिशनल कलेक्टर आसा, ताजे बरोबर PI, PSI, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स आसतले, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे ऑफिसर्स आसतले, इंजिनियर्स आसतले, ताजे बरोबर कितलेसोच पुलीस फोर्स आसतलो थंय। हे सगळे आसा ते जे नॉयज लेवल आसा पळय तें कंट्रोल करपाक हे मेकॅनिझम सरकारान थंय दवरला आनी दवरतले। वेगवेगळे ऑफिसर्स थंय अपॉयंट करतले। आतां तातूंत कितें म्हणलां की जर जे मॅक्झिमम डेसिबल लेवल्स जर जितले प्रिस्क्रायब केल्ले आसा ताजे परस ते जर वाडले समज जाल्यार ह्यो ज्यो आमच्यो ऑथॉरिटी आसतल्यो थंय तांकां 10 मिनटाचो टायम दितलो की ते लेवल कमी हाडपाचें म्हणून। जर 10 मिनटां भितर जर तांचें लेवल कमी जायना जाल्यार इमिजिएटली हे जे ऑफिसर्स आसा ते एक्शन घेतले आनी ते पर्टिक्युलर इन्स्ट्रुमेंट जावं कितें जे म्युझीक जे चालू आसा ते बंद करतले। आनी दुसरी गोश्ट अशी आसा की हो जो इव्हेंट आसा तो सरकारान परमीट केला 28, 29 आनी 30th। 31 तारखेक सरकारान परमीट केल्लो ना, हे आमी हायकोर्टान आज स्टेटमेंट करून क्लियर केल्लें आसा। दुसरी गोश्ट हो इव्हेंट आसा तो फक्त 10 मेरेन रातची चालू आसतलो, 10 फुडें चालू आसचो न्हू, तितलेंच परमिशन दितलें सरकार। सो हो इशू आसा तो सामको आतां क्लियर जाल्लो आसा, त्या बद्दल आतां काही दुबाव धरपाची गरज ना। पर्यावरण कायद्याचे तरतुदीचेर बोट दवरीत राती 12 मेरेन मोठ्या आवाजांतले म्युझिक चालू दवरपाक मेकळीक आसा। पर्यावरण मंत्री सिक्वेरा उलयलो। पर्यटन मंत्री रोहन म्हणटा सनबर्ना खातीर खासा समिती केल्या, ते प्रमाण सनबर्न जातलोच। काँग्रेसीची सनबर्न रद्द करचो म्हूण मागणी। सध्या गोंयांत सनबर्न पेटला, वचत थंय सनबर्नाची चर्चा। आता गोंय सरकारांतले मंत्री आणि तातूंतले पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेराचे सनबर्ना वटेन झुकते माप। पर्यावरण कायद्याचे तरतुदीचेर बोट दवरीत सनबर्न राती 12 मेरेन चालू दवरपाचेर
खुद पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिकेराचे शिनाल. आम्ही रातचे 12 सनबर्न बंद जाता हाची खबरदारी पाळटले अशें सांगतना राती 10 वरांचेर मोठ्या आवाजाचे संगीत बंद करपाचे उच्च न्यायालयाच्या भूमिके आड सिकेराची भूमिका. I can only give you one assurance that as far as pollution board is concerned, we will ensure that the permitted decibels are not exceeded. We will ensure that at 12 o'clock sunburn stops. 12 o'clock, sir? 12 o'clock? Sir, till 12 o'clock? 12 o'clock. They have got permission till 12 o'clock? I don't know what permission they have, but I know that under the Environment Act, Government of Goa has got 15 days, let me speak, by which they can relax the rules from 10 o'clock to midnight. I know that from 24th December till 31st December, there is a relaxation of up to 12 o'clock. It is not something new, this is of the past. And as such, according to me, whoever is having a function can apply to the government or to the respective agency seeking permission up to 12 midnight. I do not know till what time sunburn has applied, but I'm talking of as far as the rules are concerned, can go right up to 12 p.m. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे म्हणटा सरकार उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण चलता. सरकारान सनबर्नाच्यो तिकेटी विकपाक अजून परवानगी दिल्ली ना. कोणे तिकेटी विकल्या ते ताचे स्वता जापसालदार. हायकोर्टा गायडाप्रमाणे जे आयिल्ले आसा तातूंत कमिटीची कॉन्स्टिट्यूट करची पडल्या ती चीफ सेक्रेटरीच्या अंडर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जाल्ली आसा. इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज लायक दीस कोविड प्रोटोकॉल्स or COVID issue or scare or whatever is there, all these issues are being discussed at that particular point. The committee which has been constituted are on these issues plus the High Court order which came out. ते फॉलो करपाक प्रोटोकॉल्स एनवायरमेंट सावंड बाकीचे सगळे आसा ते फॉलो करपाक तांकां ऑलरेडी ती कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जाल्या. कमिटीनी सगळे एचआर डिपार्टमेंटल घेवन मिटींग घेवन आमकां दितली ताजे प्रमाणे आमी फुडें वतले. सो एज ऑफ नाव वॉट एवर परमिशन वी आर गिवन, वन्स द कमिटी क्लियर्स ऑल दीस थिंग्स एंड दे आस्क फॉर फायनल एनओसी, वी ऑल विल ऑल्सो गेट क्लॅरिटी ऑन वॉट थिंग्स आर डन, वॉट थिंग्स नीडेड टू बी डन. दुसरे वटेन सनबर्न नाका म्हण काँग्रेसीची मागणी. On these grounds, High Court said 2022 sunburn was illegal. Today, the sunburn, the way it is functioning, the way Harvinder Singh, this was his attitude. This attitude shows that he is the boss, he is the sarkar of this sarkar. म्हणून म्हाका दिसता the way पयली तो 31 तारखेक म्हणपाक लागलो, मागीर ते दबाव येतकीच मागीर ताणी 31 काढले, 30 केले. आता सडनली आज एनवायरमेंट मिनिस्टर उठता आणि गुगली घालता की इट विल गो ऑन टिल 12. सो व्हॉट इज हॅपनिंग? देर इज नो क्लॅरिटी एट ऑल. दुसऱ्या सायडीन कोविड केसीस वाडटा. आय थिंक ऑल इफ यू पुट ऑल दीस पॅरामिटर्स, आय थिंक सनबर्न शुड बी कॅन्सल्ड. गोवा गव्हर्नमेंट टुरिझम मिनिस्टर शुड कॅन्सल सनबर्न इमिजिएटली ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ रायझिंग कोविड केसीस. And on the pretext that he is a defaulter, he has not paid old charges. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आता गवंडाळी पुलावेल्यान यो वच करप्यां खातीर खुश खबर. ओल्ड गोवा दावजे हांगासरल्या रेल्वे क्रॉसिंग सुवातेर ओव्हरब्रिजा खातीरची प्रक्रिया पुराय जाल्या. जानेरांत ह्या ओव्हरब्रिजाचो बुनयादी फातर घालतले म्हूण थळावो आमदार राजेश फळदेसायान सांगले. GSIDC वरवीं हो ओव्हरब्रिज जातलो. ओव्हरब्रिज नाशिल्ल्यान रेल्वे क्रॉसिंगांत लोकांचो वेळ वतालो. एकदां थंय ॲम्ब्युलन्सूय आडकून पडटा. गवंडाळी ओवर रेल्वे क्रॉसिंग जाता पळय थंय खुबशे फावट ते गेट पडटा आनी लोकांक रावचें पडटा आनी एम्ब्युलन्स सुद्दां भितर उरता. सो लोकांची मागणी आसली की थंय एक ओव्हरब्रिज ना कितें तरी जावचें म्हणून. सो तेचेर कितें आतां केन्ना पर्यंत जातलो? ना पळय आमी आतांच तुका पळय फायल घेवन बसला. ऑलरेडी आमची फायल सगळी पास जाला, जागो एक्वायर करून घेतला, सगळें जालां.
कदाचित हांव आमच्या धांवजेतो ओव्हरब्रिज, कारण थंय लोक पळय येता वयता, सांकळे म्हण वाळपय म्हण सगळे लोक ह्या सायडी आमोणेच्यान सगळे लोक येता, कारण शॉर्टकट पडटा आनी बरो रोड अशें म्हणून सगळे लोक अशे येता. तेन्ना ट्रॅफीक अशें जाता की थंय रेल्वे क्रॉसींग आसल्या कारणान अर्दे वरान ती रेल्वे येता. तेन्ना आमी सुद्दां जरी गेले जाल्यार थंय अर्दे वर रावचो पडटा. एम्बुलन्स येतात, थंय कितले जाणां थोडे फास्ट येता कारण तांकां रेल्वेचो टायम खबर आसा. थंय एक्सिडेंटूय जाता त्या खातीर. ताका लागून आमी हो सामको CM कडेन मुख्यमंत्र्या कडेन बसून आमी डायरेक्ट तेजे कडेन हें करून जाता तितले बेगीन तो जावचो ह्या खातीर आमी खूब प्रयत्न केलो. जागो एक्वायर करून घेतलो आनी जाग्याचो जे पळय जाग्यातले बदले तांकां कितें मेळपाक जाय आसलें तेंय आमी तेंच्या पर्यंत दिल्लें आसा. आनी जानेवारीन आमी तेजो फावंडेशन घालतले आनी कदाचित एका वर्साच्या पयलीं आमकां थंय एक बरो ओव्हरब्रिज म्हणून आमकां मेळटलो, जेणे करून आमचे ट्रॅफीक बी कांयच प्रॉब्लेम जावचो ना. आनी हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचे धन्यवाद म्हणटा, कारण GSRDCच्यान तो पास करून घेतला. ओके, सो कितलो म्हणजे कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट बीन तसो आहा? पळय सद्याक तरी अजून इतलो आमच्या फुडल्यान कितलो कॉस्ट येतलो तेजें कोटेशन हांवें जें हाडलां, पण तेजेर सगळी म्हायती अशी ना. पण हांव तुमकां थोडे आनी 1-2 दिसांनी सगळे पिक्चर दिले, की आयज परत आमचे सगळे ऑफिसर आहा ते सगळे सर्वे करून गेल्ले. सर्वे करून इवन गव्हर्मेंटाचे सर्वेयर येयल्ले, GSRDCचे मनीस येयल्ले, ते आयज सगळे जाण परत एकदां सर्वे जाल्या. आनी एक्झॅक्ट जो आतां कशें आसता, आमी जेन्ना पळय लोकांक जागो एक्वायर केलो, लोक जागे कित्याक लागून दिनासलेले, म्हणजे आपलो जागो वयता. लोकांक केन्ना तेन्ना आदी रेट आसताली ती एक बारीक मेळटाली. आयज कॉमर्शियल रेट गव्हर्मेंट फारीक करता. सो त्या हिशोबान आमी सगळे ते पळोवन तेजेर आमी एक सगळे पळोवन कितलो एक्झॅक्ट आमकां कितलो पडटलो ते हांव तुमकां आनी 4 दिसां भितर तुमच्या फुडल्यान दवरता. ओके, बट एक वर्सभर लागतलें न्ही सगळो प्रोजेक्ट? 1 वर्साच्या पयलीं जावंक शकता, कारण आमचे भारतीय जनता पार्टीचें जें काम आसा आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्याच्या अंडर जे पळय आमी काम करता ते फूल स्पिडीन काम आमचें जाता. आनी आमकां गॅरंटी आहा कसल्याय प्रोजेक्टान जरी हात घातले जाल्यार ते जाता तितले बेगीन जातले अशें. पणजे स्मार्ट सिटीचे काम जून मेरेन पुराय जातले अशें महसूल मंत्री आनी पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात हांणी सांगलें. G20 बसका आनी पावसा खातीर ह्या कामाक कळाव जालो. स्मार्ट सिटीच्या MD कडेन ह्या विशयाचेर उलोवप जाला अशें मोन्सेरात हांणी सांगलें. Last time they had stopped the smart city work because of G20. Then monsoon came. So now actually I spoke to the MD also today also. The smart city work will be completed by June. पावसा पयलीं complete जाता. ओके. But if you go to see last time also पावस येवन पडून लागून काय फ्लडिंग अशें जावंक ना. So that means you can see the smart city is doing Benjamin is becoming smart. पूण आतां ट्रॅफिक इश्यू बी जाता सर, सेरेंडिपिटी हे बी एंड स्मार्ट सिटीचे कंजेशन बी. See, any development, we are not building a new city. This is an old city. So that trouble is going to you are going to have this problem of traffic and all. Okay. So just people are bearing this. But it is ultimately we are doing this for their betterment. So we want to see that Benjamin really becomes smart and the people have better facilities in Benjamin. So we rest assured by June it will by June Panje will be smart. बेरेस्तारा मंत्रिमंडळाची महत्वाची बसका जाली. ह्या बसकेन 3 महत्वाचे निर्णय जाले. DDSSV भलायकी कार्ड धारकां खातीर आबा कार्डाची नोंदणी सक्तीची आसा. O आनी ब वर्गांतल्या नोकर भरती खातीर कोंकणीचें गिन्यान सक्तीचें केलां आनी मुख्यमंत्री सरळ उद्योग सहाय्य येवजणेक मान्यताय दिला. हे निर्णय बसके वेळार घेतले. आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आबा मॅन्डेट DDSS जितली सगळी कार्ड आशिल्ली त्या सगळ्या जाणांक आबा मॅन्डेट कंपल्सरी दिवपाचो थारायला. हातूंतल्यान एक गजाल निश्चित जातली की आमी आबा कार्ड सगळ्या जाणांनी घेतल्या कारणान तांकां कंपल्सरी जो आबा नंबर मेळपाक जाय. तो DDSS कार्डाक तो आबा नंबर मेळटलो. Making the knowledge of Konkani is essential qualification for Group A and B post except for the post of the professional college and the post of the consultant in the Directorate of the Health Services. कोंकणीन परत एकदा नॉलेज ही कंपल्सरी केल्या आमी. फक्त हेल्थ सर्विसेसांतले कन्सल्टंट हांकां ना आनी प्रोफेशनल कॉलेजींतले पोस्ट ऑफ इन प्रोफेशनल कॉलेज फक्त हे 2 जर सोडले बाकी सगळे कडेन कंपल्सरी केल्ली आसा. A आनी B ना पयलीं हांकां कोंकणी कंपल्सरी नासली, ताज्या वेळार मेळनासलें म्हणून कोंकणी येयना सुद्दां जाल्यार तांकां आमी अपॉयंट करता. हेल्थ कन्सल्टंट आनी प्रोफेशनल कॉलेजीस फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट कॉलेज आसतली किंवा इंजिनियरींग कॉलेज आसतली. हे प्रोफेसर आमकां अजुनूय मेळना.
जर मुख्यमंत्री श्रम उद्योग सहाय्य योजना ही आम्ही फाटल्या आमच्या बजेटरी प्रॉमिस आशिल्ले की आम्ही मायक्रो अँड स्मॉल या सगळ्या जाणांक आम्ही इंटरेस्ट सबसिडी दिवपाची ठरयली. गोबी मंचुरियन स्टॉलांच्या विशया वयल्यान दिवचल पालिकेन सध्या खवदळ पडला. स्टॉल सुरू करपाक विक्रेत्यांकडल्यान पयशे घेतिल्ल्याचो आरोप खोटो आनी दिशाभूल करपी आसा असो दावो पालिकेन केला. चौकशे उपरांत तशें स्पश्टूय जाला. नव्या सोमाराक दिवचले गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल्स सुरू करपा खातीर चिरीमिरी केल्ल्याचो आरोप जाला. या आरोपाची पालिकेन गंभीर दखल घेतल्या. ह्या आरोपाचे फाटभुंयेर पालिकेन चौकशी करतना ब्रेस्तारा सांचे गोबी मंचुरियन विक्रेत्यांक पालिकेन हाडले. नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आणि हेर कांय नगरसेवक आणि मुख्य अधिकारी सचिन देसाय हांणी गोबी मंचुरियन वाल्यांकडेन चौकशी केली. आमचे कडेन कोणेच पयशे मागूंक ना आणि आमी कोणाकूच पयशे दिवंक ना अशें ह्या विक्रेत्यांनी सांगले. किसी को पैसा नहीं, किसी को नहीं, कोई म्यूनसिपैलिटी वाला नहीं है, कोई म्यूनसिपैलिटी वाला नहीं है हमारे पास, किसी दुकान पे नहीं है, कोई भी दुकान पे नहीं आया. तो ये बात जो पेपर पे है वो झूठ है, सब झूठ बात है. ऑफिसर कोई ऑफिसर नहीं आया था तुम्हारे पास म्यूनसिपैलिटी का? कोई भी नहीं आया. और कौन आया था उधर? उधर कोई भी नहीं आया. एक आदमी आया तो फोटो दुकान हमारा चालू था ना, भाजी पाव बटाटा टेस्टर स्वीट कॉर्न हम चालू करके रखा था, वो भी नहीं चालू किया था. तो आके आदमी भीड़ देखा ज्यादा तो वीडियो काढ़ा और काढ़ के लेके गए और एक दुकान का नहीं 7-8 दुकान का निकाला उसने वीडियो और निकाल के लेके गया. अभी उसने क्या किया क्या नहीं किया ये तो हमको मालूम नहीं पड़ा सर, लेकिन आज ये मालूम पड़ा कि ये म्यूनसिपैलिटी के ऊपर इन्होंने ऐसा बोला, लेकिन हमने म्यूनसिपैलिटी को 1 रुपया भी नहीं दिया. सो जेन्ना पेपरार न्यूज मेळ्ळी म्हाका तेन्ना इमिजिएटली आमचो मार्केट इन्स्पेक्टर म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर तांकां डायरेक्शन दिलें आनी तेंचे जे कितें मटेरियल आशिल्लें तें आमी कॉन्फिस्केट केलें आनी तांकां हांगा हाडले. तेच्या उपरांत आमी हो जो मनीस आसा मिस्टर हरमलकर ताका आमी रिक्वेस्ट केली की आमकां मातसो म्युनिसिपॅलिटीन येवन आमकां सहाय्य कर, आमकां फर्दर इन्वेस्टिगेशन करून जेणे कोणी हें केलां ताका आमी तेचेर एक्शन घेवपा खातीर आमकां मातशी मदत कर. तेजे कडल्यान कांय आमकां रिस्पॉन्स येवना, ताका हांगा पावूंक ना. सो तेच्या उपरांत आमी सगळे 7 जाण जे मंचुरियन सेल करताले तांचो स्टेटमेंट घेतलो. तांकां आमी विचारले तर तेंचे सगळ्यां कडल्यान आमकां अशेंच हें आयलां की अशें कांय इन्सिडंट जावं ना आनी होच मनीस तांकां रातचो विचारपाक गेल्लो आनी तेच्या फुडें अशें कांय जे पेपरार आयलां अशें कांय जावं ना अशें तांच्यांनी स्टेटमेंट दिल्लो आसा. तरी हांव ह्या मनशाक परत एकदां रिक्वेस्ट करता की ताणें येवन आमकां आयडेंटिफाय करपाक मदत करचें की कोणें अशी एक्टिविटी करपाक परमिशन दिलां. तर तेच्या खातीर जे कितें एक्शन आसा म्युनिसिपॅलिटी घेवपा खातीर वी आर रेडी. आनी म्हाका दिसता तुमी पत्रकारूय आशिल्ले, पत्रकारा फुडें आमी तांकां सगळ्यांक आपण प्रकरणाची शहानिशा केल्ली आसा. सो अशा प्रकारे पूर्ण प्रकरणाची आमी एक्शन घेतलेली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. फाटले कांय दिसा आदीं राय पंचायतीन जाल्ल्या एका कोफुसांवाक लागून राय पंचायतीच्या सरपंचान पंचायतीच्या एका कर्मचाऱ्याक आमदाराच्या कार्यालयांत व्हरून धमकी दिली खंय. ह्या प्रकरणाक लागून चाळविल्ल्या राय पंचायतीचे 4 पंच वांगडी पंचायत घराच्या भायर आंदोलनाक बसल्यात. आमदारान पंचायतीच्या कारभारान हस्तक्षेप करचो न्ही, कित्याक तर आमदार पंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांक वा पंचायत मंडळाक पोशिना अशें पंचायत वांगड्यांचें म्हणणें. एक 10 दीस पयलीं हांवूय आसलोलो पंचायत ऑफिसान आनी कितें तरी आमचें तें वर्कींग रिगार्ड्स टू वर्कींग आमचे एक स्टाफा मदें आनी सरपंचा मदें मातशें आर्ग्युमेंट जालो की तें सारकें कितें आपणाक कितें काम करूंक सांगलेलें तें करूंक ना म्हणून सरपंच एलिगेशन घालूंक लागलो. स्टाफान सांगलें की आपण कितें बेस्ट आसा तें आपण करता म्हणून. तेंच्या मदें कितें आर्ग्युमेंट जालो जाल्यार लास्ट वीक सरपंचान कितें केलें, हे स्टाफाक सांगलें तुका MLA बोगले येवपा जाय आनी ताका घेवन MLA बोगलेक विथ सेक्रेटरी तो MLA बोगले गेलो इन कुर्तोरी MLA ऑफिसान आनी थिंगा काडून तो MLA
पयलीं म्हाका दिसता तेणें सांगलोलें अशें स्टाफान केलां म्हणून. मागीर तो काडूंक लागलो आनी MLA ताका हें करूंक लागलो की बाबा यू शूड नॉट बिहेव लायक दीस विथ द सरपंच आनी हें आनी तें कितें तेणें ताका हें केलां अशें रिप्रामांड केलां स्टाफाक, आमच्या पंचायतीच्या स्टाफाक. हांव म्हणूंक सोदतां बाबा हो पंचायतीचो स्टाफ आसा न्ही, दॅट इज द स्टाफ ऑफ दीस विलेज पंचायत ऑफ राया, आनी जो ताका पेमेंट आसा इज बीन डन बाय द फ्रॉम द फंड ऑफ द पंचायत, जो तो आमचो विलेजीचे हें आसा ताका तो पेमेंट बी MLA कोन्ना ताका पेमेंट. MLA हॅज नो रायट टू इंटरफियर इन द अफेअर्स ऑफ द विलेज पंचायत ऑफ राया. सांग्यार पुलांचे कटडे सामके नाशिल्ल्यान पुलावेल्यान सकयल पडून मरपाच्यो घडणुको वाडत आसात. बुधवारा अशेच एके घडणुकेन एकल्याक पुलावेल्यान सकयल पडून मरण आयलें. ह्या आदी अश्यो साबार घडणुको घडल्यात, देखून पुलाच्या सुरक्षेचो मुद्दो सद्याक चर्चेचो विशय जावन रावला. बुधवारा जामगाव नेत्रावळी पुलावेल्यान पडून रमाकांत बेबू गांवकाराक जीव वगडोवचो पडलो. रमाकांत नेत्रावळी वयतालो. स्कुटरी वयल्यान नियंत्रण गेल्ल्यान ताणें पुलाच्या कठड्याचेर व्हरून गाडी मोखली. कठडो आदींच मोडिल्लो आशिल्ल्यान रमाकांत पुलावेल्यान सकयल न्हंयत पडलो. ह्या घडणुकेन ताका मरण आयलें. बुधवारचे घडणुकेक लागून तिडकिल्ल्या लोकांनी पुलाची दुरुस्तीची मागणी केल्या. जामगाव नेत्रावळीच्या पुलाची सामकी अवतिकाय जाल्या. कठडो मोडून पडला तेन्ना भौशी बांदकाम मंत्र्यान हाचेर लक्ष दिवन पुलाची जाता तितले बेगीन दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. आमी ह्या पुलार काल इन्सिडेंट घडलो, कोण एक पुलार भितर पडोन डेड जालो, तेका लागून पाणी करपा येयल्लें. पयलीं जाल्यार हांगा पुलाक हे कडाडे ना, ही पायप ना, पायप ही गेले कडेन आसा, ही सगळी मोडोन गेले कडेन आहा, कळम्यान गेले कडेन कांय ह्या पुला मेंटेनन्स ना आनी सकयल उदक डीप आसा पुला पोंदाक कितें म्हणटरी हे पुलाक पेंट कोणी काडपाचो, हे पेंट काडपाचो. PWD खातें झोपलां, निधी आसा, हेंका पेंट कोणी काडपाचो. हे खांबे पुसोन गेले कडेन आहा, हे कळम्यान गेले कडेन आसा, ही पायपां हेंका पेंट कोणी काडपाचो. तशेंच आतां हें खातें आमगेले CMA कडेन गेले कडेन आसा. त्या CMAन हेजेर दखल घेवची आनी ह्या पुलाची सगळी पाहणी करची. पूल मातसो अशीर आसा, मेन म्हळ्यार अशीर, आनी पुलाची सायड पायप बी थोडी गेल्ली आसा. आनी तो काल एक्सिडेंट कसो आसा दिसता तुमकां? सेल्फ एक्सिडेंट अशी ग्रेट, पूण खंय तरी उदकां पडलो मागीर असो हे सायड उदकां पडलो. कारण कितें जातलें उदकां पडपाचें? कारण म्हळ्यार ताका एक तर ताका फिट्स येवपाक शकता. पूण खंय तरी धड आसल्यार तो साल्वार जाता. धड आसल्यार ताका थंय पडलो पळय, थंय 2 पायप ना, तसोच पडलो तो. कांय म्हयने अशेच एके घडणुकेन एका फामिलींतल्यान 3 जाणांक जीव वगडोवचो पडिल्लो. त्या वेळारूय पुलाच्या कठड्या वयल्यान पडून तांकां मरण आयिल्लें. बुधवारच्या प्रसंगाक लागून कांय म्हयन्या पयलीं घडिल्ली घडणूक दोळ्या सामकार आयली. हालींसरा घडिल्ल्या कांय घडणुकांक लागून पुलाचे कठडे कितले सुरक्षीत आसात काय असो प्रस्न उपरासले बगर रावना. हांव आसा जामगाव नेत्रावळी आनी आतां हांव जे पुलार उबो आसा तो जामगावचो पूल आसा. हो पूल जो आसा तो वाड्या आनी नेत्रावळीक जोडटा. हांगा काल सांजचे 6:30 सुमार एक सेल्फ एक्सिडेंट जालो. रमाकांत गांवकर हो 50 वर्सांचो युवक जो कुमारी सांगे हांगा रावतालो, तो आपल्या मावड्ड्या नुन्या वयतालो ह्या पुला वयल्यान आनी खंय तरी बॅलन्स बिगडलो आनी हे पुलाक आपटोन तुमी पळोवंक शकता हे पुलाक धड नासल्या कारणान तो खंय तरी डायरेक्ट उदकां पडलो आनी उदकां पडटकीर तेजी जी आतां मृत्यू जाली आनी हे लोकांनी ताका तेजी बॉडी जी आसा ती उदकांतल्यान काडली. पूण तुमी हांगा पळोवंक शकता हे जे पुलाची जी परिस्थिती आसा ती एकदम बिकट जाल्ली आसा. हे पुलाक ना अश्यो धड्यो ना, तश्योच जे पोल आसात हे तुमी पळोवंक शकता. पोल जे आसात ते खंय तरी तांकां क्रॅक केल्ले आसा वयल्यान सकयल्यान. तशेंच पुलाक पेंट ना, ही पायपां जी आसा थोडे कडेन मिसींग आसात, थोडे कडेन 1 पायप आसल्यार 2 पायप आसल्यार अशें आसात. तशें पायपां कळमेल्ले आसात. तशेंच तुमी पळोवंक शकता ही झाडां पुला पोंदांतल्यान केदी झाडां येयल्ली आसा ती. आनी तशेंच ह्या पुलाक पेंट ना तो ना, ह्या पुलार स्ट्रीट लायटूय ना, ज्या कारणान फुडेंय बी अशे अपघात जावपाची शक्यता आसा. सो लोकांचे डिमांड आसा खंय तरी PWD डिपार्टमेंट जे आसा तेणी हेजे पुलांची अशी परिस्थिती आसा ती येवन पळयची, हे पुलांची हायट वाडयची, ह्या पुलाक रूंद करचे, ह्या पुलांची जी परिस्थिती पोल आसा ती ह्या कळमेल्ले आसा, ह्या पेंट मारपाची जी गरज आसा ती करची. तशेंच तेणी मुख्यमंत्र्या कडेन आवाहन केलां की असलेच पूल सांगे एरियेक तशेंच गोंयांत खूब आसा, तेंची खंय तरी एक इन्स्पेक्शन जावपाची गरज आसा. गोमंतक TV खातीर गौरी सतर्क.
गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया.